ते हा व्हिडिओ चालू हा यो 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 मरे पिक्चर आणि खंयच्या हा आशिष तुझेच नाही बी हय तुझे हय चालू हा शूटिंग करपा मेळना तुमचे मरे किती असं खबर जीपी न्यूज आहे जीपी न्यूज परमिशन घेऊ ओके ओके सायडीचेच घेतो त्यांचे घेऊन ते तुमचे किती आमचे काम करता सगळे क्लीन केले लायटीचे पळय खंयच्यान येयला पळय वायरी त्यो पळय मरे आनी लायटीचे पळय टायर बी हांगा पळय तेच्या फाटल्यान सगळे क्लीन केल्ले आहा तेचे हे आता तेंच्यांनी क्लीन केला कळ्ळें न्ही हे सगळें उदक साठोवन हांगा कुसोवन सारकें हय मलेरियाज बीन जावप हे पळय पळय जळारी पळय कितले जळारी येवपाच्या पयलीं क्लियर केला ना तांकां जशें आतां हे मेळ्ळें न्हू ते फोटोज आसा न्हू ते मागीर शेअर केले पयलीं कशें आसलेलें आनी आतां तेंच्यांनी आतां सद्या तांकां हे मेळ्ळा म्हणून तेंच्यांनी काडला किती कितें गे हांव रावता म्हणटा हय ऐकून घ्यायची हां तुमचे जे हय कितें कितें घेवपाचें रावता तेजें घेवपाचें कितें घे म्हणटा तूं रेंटल प्लेस काम करता त्यांचे घेऊन करता रेंटल रावता न्हू हांगा आमी रेंटाक कोण रावता हांव रावता न्हू त्या मागीर पळोवया तुजें कितें हांव रावता भितर न्हू कितें म्हणटा दोघे जाण ते पळोवन घ्यायचे रेंटल प्लेस आसतली अरे बाबा हांव अरे भितर हांव रावता मरे थंय हांव रावता मरे भितर तेजी हे दाखय मातशें कितें दाखय म्हाका बील दाखय लायटीचें खंयचे लायटीचे बी तेजें लायटीचे बी घरा कडेन उरले न्हू बी घर खंय आहा तुजें हां हांव हांगा रावता न्हू हितून रुमांनी बील तुका हांगा रावता हाडला हांव भितर हां फारीक केल्लें बी ओके ओके या तूं हॅलो म्हाका एक
आशिश आनी कितें आहा तेच हांव म्हणटा तेच त्या खातीरूच हांव म्हणटालो जीपी न्यूजार लायव्ह आहा रे टाइम 11:30 गाडी मेळ्ळी गाडी मागीर दिसता रोखडी मागीर म्हटलें वाटे गाडी स्टार्ट करूं ना ऐकून
आशिष ते कंपाउंडर लावूया न्हू ते कंपाउंडर ते कंपाउंडर अच्छा क्रॉस होता नाही ना उमेश उमेश लॉक बिल पडत आर काढपाचो परत सॉरी अशी लाईन असं 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 आणि असं उलया तुम्ही टाइम झाला नाही पाहुणे बाहेर अशीच उलयतो अमर उलयतो काय घेऊन घेऊया दोन आता ते लाईट बिल आता कनेक्शन ते पोहून जायचे आता लास्ट पोहूया फायनल तर पण हे कितें करूया ही दोन आहा ती बारीक खंयचे तांकां विचार न्हू पयलीं कशें कितें तें आमचे कितें आमी गोंयची न्हू म्हणटा ती भायली म्हणटा वायलेच मरे गांवायले हरशीं म्हणून ती आतां तेचो रेफरल घेतले ती आशिष अमर अमर आं ओके तुम्ही कितें करा कितें कितें येतो आं बेगीन येतो प्रोजेक्ट आं दी दी प्रज्योत दर तितून म्हाका ही जागा कमर्शियल केला पॉयंट तितून बरोवन घे आनी कितें कितें जाय तुमी खंय तितून लायटी बरोवन घेता चलता ते आमी होय तसं इलिगल कन्स्ट्रक्शन सारकें इलिगल कन्स्ट्रक्शन त्याप्रमाणे काम असं त्याप्रमाणे मेजरमेंट घेतो
जे कितें आहा न्ही तुका तेजे फुडें ते तुमचे जे कितें स्टार्ट तेन्ना तुजें जे कितें आसा तें सबमीट करना तांकां सबमीट करतले ते सबमीट करतले हां ती तेंका कसं म्हाका आमचे 2 विटनेस जाय तू जाणा विटनेस नाव बरोबर नाव कितें रामासी शिरगांव कितें करूं प्रायवेट सर्वीस बर्थडे हाऊस 31 हमारा उड़ावकर वडावलकर 832 प्रोफेशन प्राइवेट जॉब रेजिडेंट लाटांबा से वडावल हाउस नंबर 33 ना म्हाका आतां रजिस्ट्रेशन तो रेडी करतो कसं जाता ब्रेन आरटीआय मागची गरज नाही सर्टिफाय कॉपी माग कशें काडटले तुम्ही आता हितून मेन्शन केला की बाबा ताणें आता ती इलिगल आसा ती लायट ना पळय हे कितें आहा पळय इलिगलाचे आयटीबीटी आहा ते पंचायतीचे आमचे काम आमचे फक्त मेजरमेंट करपाक अच्छा मेजरमेंट पंचायती तो कोण येला पंचायती कित्याक आता पंचायती रिपोर्ट म्हाका जाय पडटलो पळय आता ना तेंचे कडेन मेळचो ना तुका आमचे कडेन पंचायती कडेन मागचे पडले आमकां बाकीचे सेपरेट कितें म्हाका जाय कमर्शियल तिने जागो केला परतून ते पंचायती कडेन माग ते पंचायती कडेन कनेक्शन ते पंचायती कडेन माग ते आमचे कडेन रिपोर्ट येना न्हू काय पण अजून इन्स्पेक्शन तेचेर जावकूच ना न्हू सारकें तो कोण सो सेक्रेटरी तूं आतां इन्स्पेक्शन करता ते भितरले तुजें आतां कितें आमकां सगळें बरोवन बरोवन कशें आतां इन्स्पेक्शन तुमी केला कंडक्ट केला इन्स्पेक्शनान येयले न्हू सगळे तेंका कितें तो डायरेक्टली डिसिजन दिवंक शकता डायरेक्टली डिसिजन दिवं डिसिजन बॉडी आमी इलिगल स्क्रॅपाचे इन्स्पेक्शन मारलेले ते इलिगल स्क्रॅपाचे जेन्ना इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना भितून आतां तुमी आतां येदी मोठे स्क्रॅप हांगा घातलेले फोटोज आहा सगळे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय दिल्ले आहा सो तितून आतां तेणी लायटीचें कनेक्शन कशें मेळ्ळें तेका जागो कन्वर्ट केल्लो काय ना ते खंय आहा तर भितून ते इम्पॉर्टंट नोट डावन करूंक जाय न्ही तुम्ही आतां हेजेर मागीर लास्ट टायम म्हणटा तुमी ना आमकां तुमी सांगू ना ते सगळे आर्ग्युमेंट जातले मागीर आतां आमी हांगा काय आता ऑथॉरिटी कोणी पंचायती तुमच्या सायडीन काम केलें तुम्ही डिनाय करता सगळे मेळटले आमी पुटअप करतले इलिगल आसा तुमी दाखयता तुम्ही दाखयता आमी मेजरमेंट टेप करून घेवपाचे करपाचे मागीर तुमी सांगपाचे अशें ते आर्ग्युमेंट तेका जाय तूं तेजे कडेन हे कर म्हाका लायट मॅडम कितें दोगांकूय ना पळय दाखयतालो तेका विचार तो दाखय तेका हांव कित्याक विचारतलो तुम्ही आमी ते डायरेक्ट आमी लायट पळोवपाक येवना लेटर काडला तुम्ही म्हाका पळय आमी लायट पळोवपाक येवना आमी इलिगल कितें आहा दोगांकूय लायट दोगूय लायट इलिगल ना म्हणटा तूं. खंयचे पळय इलिगलाचे कितें आहा न्हू आतां आमी पंचनामा केला ती कॉपी तुका आमी तुम्ही खंयचे आतां येयला हितून आमी व्हिडिओ व्हिडिओ ऑफिसाचे पळय आमी जे आतां कितें केलां बंद कर परमिशन परमिशन मातसो टायम रावन आमी आतां उलयता न्ही आर्ग्युमेंट नाका तो जाय तोच आर्ग्युमेंट करात पळय मेजरमेंट काडलो आमी तुका जाय ती सर्टिफाय कॉपी आमी दितले बाकीचे पळय लायटीचे कनेक्शन कितें आहा ते पंचायती कडेन कशें गेले कितें पंचायत सेक्रेटरी येयलो आणि इन्स्पेक्शन आतां पंचायत सेक्रेटरी बॉडी सगळे येयले आता पंचायत इन्स्पेक्शन लेटर म्हटल्यार कोणी व्हिडिओन काढला हेंका काय हेणी आमकां काढला आमी तेंका फक्त रावपाक सांगले
अच्छा म्हणजे आमकां तांकां क्वेश्चन करचो पडला तर तुम्ही बरें तांकां क्वेश्चन करूया तुम्ही करा बरें तांकां रावनी सध्या तर तांकां तुम्ही ते रावता काय रावता ते आम्ही सांगू शकना आमचे काम झाले आम्ही वयता ते रावताले तांकां तुम्ही दवरा नाल्यार तुम्ही वचून कित्याक म्हाका आतां कन्वर्जन हे आतांच जाय पळोवपाक तेजी जागा आतां कन्वर्ट केला काय बेश्टोच पोलीस सो आतां कितें म्हाका आतां तेजे पेपर पळोवपाक जाय लायटीचें बील पळोवपाक जाय कनेक्शन कितें कितें तेणी घेतला तें पळोवपाक जाय सो आतां तेजे खातीर येवनी सेक्रेटरी तू कित्याक वयता सेक्रेटरी येवनी मरे राव मरे तो वचना येतलो तो वचना म्हाका तें ना म्हणना इलिगल दिसता आतां तेणी फूल इलिगल हांगा स्क्रॅप यार्ड आतां कितलीं वर्सां चलयता खबर ना 2 वर्सां पयलीं काय 1 वर्सा पयलीं हेणी श्रीकृष्णान आनी एकल्यानी हे मागलेलें हांगा सो ते आतां गाडयो खंयच्यो चोरून हाडटा कोणाक हांगा मर्डर करता कितें करता मग कशें कळटलें कोण murder करता? तूं तेंचे हे घेता गॅरंटी घेता बरोवन दिता तूं मर्डर करता म्हणटा न्हू स्क्रॅबॅडाचे मर्डर करता तुमच्या गाडयेचे आहा पळय अरे म्हाका एक हे घेता गॅरंटी दिता रे गॅरंटी म्हाजे भितर हांव गॅरंटी दिता न्हू तूं दिता बरोवन न्हू रे बरोवन दिता न्हू रे हे स्क्रॅबॅड एकूच म्हाज्या हांगा मुगांवान म्हाज्योच कंप्लेनी कित्याक भितर पंचायतीन तुज्यो म्हटल्यार स्क्रॅप म्हाज्याच अड्ड्यांच्यो कंप्लेनी कित्याक तूं घेतला बाकीचे अड्डे ना स्क्रॅप अड्डे ना पळय आमी तुज्या कडेन आर्ग्युमेंट करपाक येवंक ना तुका जर आर्ग्युमेंट करूंक नो तूं हा मरे कायदेशीर सांगो कोण न्हू इन्स्पेक्शन रिपोर्ट म्हणल्यार तोच आसता इन्स्पेक्शन आमी आतां काडून टेन्शन काडना मागीर पूण तशें न्हू आतां तुमचें कितें काम म्हाका सांगा तुमी कितें म्हाका सांग हांव नवीन सेक्रेटरी ट्रेनीन घेवन येयला म्हाका सद्दां बाबा आज स्टडी करता सद्या बरें बाबा कशें कितें आहा कशें म्हाका कांय खबरूच ना न्हू पूण म्हाका श्री गणेशाच खबर ना म्हाका कांय खबर म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी ऐक मरे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी हातपात येता म्हाका टायम दिया म्हणटा मी आत्तां मागता मरे आतां हांव घेवन येयला तशें हांव घेवन येयला पिशा बनवले पिशा बनवले तांच्यांनी तेंचें काम करून गेले तेंच्यांनी सांगलें आतां म्हाजें काम तुमकां सांगपाक की बाबा हांगा एक्टिविटीज जाता तुमकां आतां दिसतात हांगा तुमी आतां कितें करतले हेच्या खातीर आतां आमी आतां सद्या कितें करतले आमची एक बॉडी आमकां खबर आहा म्हणटा तुका आमची बॉडी भितर ना अशें अशें आसा आमची कंप्लेंट केन्ना आसा त्यो गोश्टी तुज्या फुड्यान हाडून दिला आतां कितें करतलो ते म्हाका अरे आतां हांव हेजेर आतां मिटींग घेता आनी विचार करता मिटींग घेता म्हाका सांग मिटींग घेता म्हणसर हे स्क्रॅप यार्ड वयतले मागीर अरे बाबा इन्स्पेक्शन आमी करता मरे आतां आमी इन्स्पेक्शन नोटीस कालच म्हणटा आमी इन्स्पेक्शन करता केन्ना करताले तुमी अरे बाबा सगळ्यांक विचारूं नाका रे हांव एकटो डिसिजन घेवंक शकना रे बाबा आमचे मन तुमी अतशें म्हणूंक शकना कळ्ळें न्ही अतशें म्हणूंक शकना तुमी अतशें म्हणूंक शकना इन्स्पेक्शन करता पूण म्हाका सांगात आतां तुका इतकी इल्लिगल एक्टिविटीज हांगा दिसना हे आतां स्क्रॅप यार्ड हे ते गोश्टी तुमकां दिसत ना दिसता काय ना मागीर हे तुमकां आमी हे करचें पडटा एक्चुली हे काम सगळें पंचांचें की आपल्या वॉर्डान जे आसा वॉर्ड मेंबर तेणी कितें कितें घडटा न्हू तेजेर लक्ष मारूंक जाय म्हाका सांग फाल्यां आतां कोण तरी आतां हांव सगळ्यांचेरूच नांव घालिना कोण तरी बरें आसतलें कोण वायटूय आसतलें कळ्ळें फाल्यां जर वयर सकयल कितें जालें आमच्या हितून तो बाबडो धांवतलो तूं धरतलो कोणाक तुज्या कडेन येयलो तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो जाल्यार म्हाका सांग घेतलो जाल्यार तूं मागीर कमिटी कडेन कितें विचार आनी हें कर कित्याक फाल्यां जर तूं येयलो आनी हें स्क्रॅप यार्ड ना तेजी तूं जबाबदारी घे आतां कितें आसा आतां म्हाका तेजो रिपोर्ट दी तूं पूण तरी तूं इन्स्पेक्शन म्हणटा हें कितें तर हें कितें चल्लां सद्या हें कितें चल्लां तें म्हाका सांग तेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट घेतलो ते वयतले आतां तुमची आतां पंचायत बॉडी जी आसा ती कितें करतली हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा हे स्क्रॅप यार्डाचेर आतां कितें करतली तुमी म्हाका सांगात तुमकांय कितें तरी आसा न्हू उतर दिवपाक तेंकां आतां ते तुमकां विचारता जाल्यार तुमकांय कितें आसा आनी आतां कितें करतले तुमी काडूंक लायता मरे सांगिता काडून आतां आपय ट्रेनिंग तशें म्हणूंक शकना तुमकां रायट्स आहा सांगपाक काडिना म्हणजे कितें काडिना न्हू आमी काडिना तुमी आतां म्हटलें न्हू काडिना कोण काडिना न्हू आमी सांगला तेणें आतां हाली केला तेणें काडपाचें म्हाका सांग तुमी कितके दीस दिल्लेले आमी ताका दिल्लेले तुमी कितके दीस बीन दिल्लेले हांगा क्लियर करा म्हणून कितके दीस दिल्लेले 7 दीस कंप्लीट जाले चवथी काम दिवन गेली न्हू आयक हा
आता तूच सांगता की बाबा 7 दीस जाले कळ्ळें चवथ केन्ना जाली आनी आतां खंयचो दीस मागीर कितें जालें आमी ट्रेनिंग गेलो मागीर कोण पण तशें म्हणूंक शकना न्हू पंचायत बंद आशिल्ली पंचायत चला पंचायत चालू आशिल्ली जाल्यार हे अशें कित्याक उरलें ते आतां हांव बॉडी करता ना ना बॉडीक विचारूंकूच शकना न्हू तूं आतां तूं म्हाका सांग आतां तूं म्हाज्या फुड्यान विचारता फाल्यां तुका बॉडी कडेन वयतलो तुजेर प्रेशर येतलो तूं वगीर रावतलो आतां कितें करतलो तें म्हाका सांग तूं अरे आज इन्स्पेक्शन हे घेता तुमकां इन्स्पेक्शन हे घेता इन्स्पेक्शन करता तुमकां हे आतां म्हाका सांग हांगा दाखय रे पळय ही जी लायट्स आहा ती लिगल आहा तुका दिसता तशी घेवपाक रायट आहा आमचेच जे कोण लोकल आहा तेंच्यांनी जर घेतली जाल्यार खंय तरी एक प्रॉब्लेम जाता ताका आतां पंचायतीन आपयता तेजें इन्स्पेक्शन घेता आनी तुका सगळें विचारता आनी तुमकां रिपोर्ट दिता आतांच विचार मरे पंचायतीन कित्याक पंचायतीन कित्याक तुका एक सांगता तूं म्हणटा पळय की बाबा पंचायतीन आपयता हे करता खंय तरी आमकां दिसता मागीर पंचायतीन आपूण तूं सेटींग करतलो कसो अरे बाबा हांगा कंप्लेनर कोण लायटीची कितें कशी घेतला ते लायटीची हां काडटलो पळय आतां तो काडटलो म्हणटा तूं म्हाका सांगू नाका तेणी आतां सांगला बरें केन्ना काडटलो तो म्हाका सांग हे सेपरेट केन्ना सांगला तांकां सांगला आता तू इतके आज ताका सांग मरे एक तारीख म्हाका सांगपाची गरज ना हांव सांगता म्हाका सांगपाची गरज ना कळ्ळें हांव एक लोकल मेंबर म्हणून तेका कोणाक विचारपाक येयला पंचायतीक विचारपाक येयला तर तेणी पंचायतीक सांगपाचें म्हाजें कितें तेजें लिगल हें ना कितें करूं दुश्मनी ना वायटपण कांय ना आशे कितें करता हे पळय हे दाखय सारकें दाखय हे नाकाल्ले हांगा हेज्या पयलीं चवथी कडेन तेका एक्चुली नोटीस दिल्ली की बाबा चवथी कडेन 7 दिसांनी ते एक्चुली डेमोलिश जावंक जाय तूं क्लियर कर म्हणून कळ्ळें ताणें एक्चुली टायम दिल्लो कोणी सरपंचान पंचान बॉडी जी आसा तेंच्यांनी टायम दिल्लो तरी हे स्क्रॅपयार्ड आजुनूय आसा कळ्ळें हे तेंच्यांनी आतां क्लीन केला ना न्हू पूण हेज्या पयलींचे तुमकां फोटोज घेता खुबशे इलिगल्स घरां स्ट्रक्चर्स हांगा सामकी हलगर्जीपणा करता आतां जेन्ना क्वेश्चन केला तेंच्या कडेन आन्सरूच नासता सांगपाक पळया फुडें आतां कितें जाता तें पळय ह्या वाटेन पळय फुडें दाखय टॉयलेट बांधून दिला टॉयलेट बांध के दिया है आपको कहाँ पर दिया है नीचे दिया है यहाँ पर नहीं है दूसरे मतलब दूसरों का दिया है आपको दूसरे का है ना हाँ ओके आता तेंच्यांनी खंय तरी क्लीन केला बट हे जेन्ना पावस पडटा तेन्ना खंय तरी उदक साणोवन खुबशे कितें तरी प्रॉब्लम्स ताका मलेरियाज आनी हे ते खुबशे कितें जावंक शकता
असं राहा तेच असं आशिष कितें जालें आयज हांगा आयज हांगा इन्स्पेक्शन आसलें मुळगांव पंचायतीन एक इन्स्पेक्शन आसलें वॉर्ड नंबर कितें हो रिगार्डींग हे आमचे इलिगल स्क्रॅप यार्ड वॉर्ड नंबर कितें वॉर्ड नंबर 2 यो ओके ओके सो इन्स्पेक्शन आसलें हांगासर आनी पयली कंप्लेंट हांवें दिल्ली 20 तारखेक 4थो म्हयनो 2022 पयली कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डींग इलिगल स्क्रॅप यार्ड 3 हेजेर दिल्ली पूण तेजेर तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना सो हांवें तांकां मागीर नेक्स्ट RTI मारली एक 20 दिसान एक RTI मारलेली हांवें आनी त्या RTIचो तेंच्यांनी आयज मेरेन रिप्लाय दिवंक ना RTI मारलेली सेम 5वो म्हयनो 20 तारीख पूण आयज मेरेन तेजो म्हाका रिप्लाय येवंक ना 5 म्हयने जाले सो फॉलोअप घेत आसलो हेजेर आनी आयज इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना आमी जेन्ना गेले थंय आनी तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें पूण तेंच्यांनी आमकां हेजो रिपोर्ट दिना म्हणपाक लागले तेंच्यांनी कमर्शियल केला लँड बीन आनी कितें तेजेर ते कांय उलोवंक सोदिना जाले आनी मागीर मुळगांव पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसलो ताका विचारलें आमी ती म्हणपाक लागली तेच्या कडेन आहा सेक्रेटरी कडेन सो आमी सेक्रेटरी कडेन उलयले सो सेक्रेटरी सांगता आपल्या हातीन वगीत रावलो ताका कांय आन्सरूच दिवपाक येना आनी सो फूल हें जालें आनी आतां ते इन्स्पेक्शन सोंपलेलें आहा सो आमी ताका 2 रिपोर्ट मागला एक स्क्रॅपाचो आयज तेंच्यांनी स्क्रॅप हांगा फूल क्लियर केल्ले आहा मे बी तांकां मेसेज पयलींच पावला आसतली आमी इन्स्पेक्शन बीन आहा म्हणून कित्याक एक 4 दीस पयलीं हांवें जेन्ना हांगा येयल्लो तेन्ना पयलीं तेन्ना हांगा फूल स्क्रॅप सगळें फूल आसलें आनी तुम्ही फोटोज बीन काडलेले पयले आनी हे बी व्हरताले हांगासल्यान तेंचें चालू आसलें सो हे सगळें सो तेन्ना मागीर आमी हें केल्लें पूण तेजेर कांय तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना सो तेका परतून लेटरां दीत रावल्लो हांव एक्चुली ह्या मॅटरान BDOक दिल्ली परतून सरपंचाक केली पंचाक केली परतून जी पंच मेंबर आहा तिका केली वॉर्डाची जे तिका लागता ही स्क्रॅप तांकां केली परतून सेक्रेटरीक केली कितलीशींच लेटरां पूण कांयच एक्शन जायना सो मागीर कलेक्टरान सुद्दां गेलो हांव आनी कलेक्टरा कडेन घातली तेन्ना कलेक्टरूय एक्शन घेयनासलो मागीर 20 दिसान जेन्ना RTI मारली कलेक्टरा कडेन तेन्ना तेणी मेमोरंडम काडलो मामलेदाराक आनी 100 दिसा भितून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दी म्हणून सांगलो सो तेन्ना तेणी मागीर इन्स्पेक्शन केलां आनी 3 दिसान जो रिपोर्ट येयला तेचेर पळय क्लियरली हांगासर मेन्शन केला तेंच्यांनी पळय की side inspection report that 3 exist scrapyard under survey number 191.1 of Murgaon village and Shri Bablo Vittal Kokre Shiolkar has given the said rental basis for scrapyard. There is no any scrapyard under survey number 88 म्हणटा ते मागीर तेणी काडले आमचे प्रेशरान आमी कंप्लेनी घालीत रावले तेन्ना आनी मागीर दुसरे जे आहा ते पळय तेजेर क्लियरली आहा की तेणी हांगा एक केला म्हणून फर्दर इट्स ऑल्सो रिपोर्टेड दॅट ओनर ऑफ स्क्रॅप यार्ड हॅज नॉट प्रोड्यूस ओनरशीप डॉक्युमेंट पंचायत लायसन कन्वर्जन सनद TCP क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी सर्टिफिकेट आनी कांयच तेणी हें करूंक ना सो हे हांगा फूल क्लियरली कळटा हितून की ते इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी केन्ना करूंकूच ना जेन्ना हांवें कंप्लेनी घातलेली हेच्या पयलीं तेन्ना बेश्टे रिपोर्ट दिताले आनी मागीर जेन्ना RTI मारल्या उपरांत तेंचे 5-5 म्हयने पेंडींग तेंचे RTIचे रिप्लाय येनासले सो आयज इन्स्पेक्शन जालां आनी सरपंचान एश्युरन्स दिल्ले आहा आनी सेक्रेटरीन की आपूण हें करता म्हणून सो पळोवया आतां ते कितें एक्शन घेता ते आनी BDO पळोवया तेजेर कितें एक्शन घेता तो आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आहा सो पळोवया ते तेजेर कितें एक्शन घेता ते तुमच्या कडेन पयलींचे फोटोज आसा मातशे शेअर करूंक शकता लोकांक हे तेजे फोटोज हे पळय स्क्रॅपाचे केन्ना मारलेले 19/4/2022 हे फोटो म्हणजे जेन्ना स्क्रॅप पयली स्टार्टींग मागीरचे हे पळय
13/5/2022 हे मागीर आणि लेटस्ट म्हणटा ते एक 15 दीस पयलीं हांवें कंप्लेंट घातला ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय दिला आनी तितूनय स्क्रॅप यार्डाचे फोटो लावन दिल्ले हांवें तांकां. सो तेजेरूय मेन्शन जाता म्हणजे एक 5 म्हयने काय 6 म्हयने आतां जायत आहा हांगासर पूण स्क्रॅप हालाना हांगासले आनी कांय एक्शन जायना. कित्याक घालना कशें दिसता तुमकां? कितें प्रॉब्लम जाला आसतलें? सेटींग आसतली सो हालाना ते. सो आतां पळोवया डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी मुळगांव पंचायतीन एश्युरन्स दिला ते कितें एक्शन घेता ते पळोवया आतां. ओके. कितें पर्टिक्युलर डेट बीन सांगला तुमकां केन्ना यो बीन म्हणून अशें? आतां हियरींग आसतली म्हणटा ते हियरिंगान ते म्हणटा हियरिंगान तुमकां दाखयता म्हणटा कितें आहा तांकां दिला तेजे क्लियरन्स कितें केला तेणी परतून सिलिंडर बीन ते सगळे आमचे आहा ते कमर्शियल केला कितें लायटीचें कनेक्शन ते म्हणटा तुमी हियरिंगाक क्वेश्चन करा आतां आमी तुमकां दिवं शकना. ते फक्त हे केला फोटो मारला आनी हे करून घेवन गेला फक्त ते ओके. मेजरमेंट करून घेवन गेला. म्हणजे सद्या जाल्यार म्हणटा ते सद्या हांगा डायरेक्ट एक्शन म्हणटा ती कांय जावंक ना अजून जावंक ना. फक्त मेजरमेंट घेवन गेला. सरपंचान सांगला की आपूण तरी आमकां तरी ते स्क्रॅप यार्ड नाका. सरपंचान स्पश्ट सांगला आमकां क्लियरली सांगला स्क्रॅप यार्ड आमकांय नाका. सो आमकां 2 दीस त्याचा टायम दिया म्हटल्यार 2 दिसान आमी ते क्लियर करता इतले सरपंचान तरी क्लियर सांगला. ओके. आणि त्यांचे हे बी म्हणणे आहे की सेक्रेटरी न्यू येयला ताका तितके हे कळना. सो आमी तांकां एक चान्स दिता पळोवया ते कितें करता ते. आमकांय कांय ना आमकां एक्शन घेतलेली जाय हेजेर. तुमी आमकां काय तुमचे एक पंचायतीचेर जावं सेक्रेटरीचेर अशें कांय ना की आमी हे करतले. आमकां एक एक्शन घेतलेली जाय सारकी. सो आमी एक्शनीक रावला पळोवया कितें तेंच्यांनी एश्युरन्स ऑलरेडी दिल्ले आहा. सो पळोवया तेंच्या शब्दाक पळोवया कितले ते हे करता एक्ट करता ते आपल्या शब्दाक. आणि हांव पंचायतीक मुळगांव पंचायतीक एक सांगूंक सोदता तुमकां खबर आसतली हांगा ह्या स्क्रॅप यार्डांनी भरपूरशे कितें इलिगल चलता एक्टिविटीज. सो भायलेच लोक आसता चडशे ते एक्टिविटी करपाक. सो आतां तुमकां खबर आसतलें किडनॅपिंग जाता आनी कितें जाता. सो तेजेर मातशी सारकें लक्षपूर्वक आनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची तेजेर आनी हांगासर आहा ते स्क्रॅप यार्ड हे करचे अशें म्हाका दिसता. सो हांव मागता पंचायती कडेन की बेगिना एक्शन घेवचें हेजेर. आतां वार्ड नंबर 2 ना हे इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहात आनी हांगा वार्ड मेंबर आहा न्हू तो तेणें कांयच पळोवंक ना आतां कितें इलिगल कितें कन्स्ट्रक्शन कितें चलता तें आतां स्क्रॅप यार्ड आहा कितें लायसन दिला कितें डॉक्युमेंट दिला कितें कांय ना. तरी हांव मागता तेंचे कन्सर्न अथॉरिटी कडेन कितें हेजेर कितें ते लक्ष घेवचें. हे आतां एप्रिलान ही कंप्लेंट दिल्ली ती आजून मेरेन हेजेर कितेंच एक्शन घेवंक ना तेंच्यांनी. हे आतां पयलीं स्क्रॅप यार्ड आसलें आतां ते तेंच्यांनी क्लियर केला इन्स्पेक्शन जाता म्हणून. ते हेजेर तुमी कितें ते एक्शन घ्या हेजेर कितें. आज जशें तुमी पळयलां की हांगा पर्टिक्युलर इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जाल्लेले आसा. भितर पळोवपाक गेल्यार बस सारकें सिच्युएशन आसा आनी जे आमच्या खूब हेल्था खातीरूय माल आसा. बिकॉज आतां तरी तेंच्यांनी क्लीन केलां तें मातशें जशें तांकां कळनाका की बाबा खंय तरी एक्शन व्हडली जावपाची आसा. सो हे ओपनली कळटा की बाबा पंचायतीच्यान कोण तरी हेंचें फिक्सिंग आसा. कित्याक जेन्ना हांगा येवन आमी क्वेश्चन करता जेन्ना त्यो गोश्टी दाखयता की बाबा खुबशे पळय आतां जे लायट जे आसा ते दुसऱ्या कडल्यान तेणी कनेक्शन घेतला ते लिगल ना एक्चुली. आनी तेच्या सायडीन तांकां आतां टॉयलेट करपाक मुतपाक जे कितें स्पेशली एक टॉयलेट जाय आसता ती टॉयलेटूय ना. सादें तेंचे भितर जर पळोवपाक गेल्यार जेवण जें करता थंय सारकें तेंच्यांनी घाण करून दवरलेली आसा. हेजो आमचो परिणाम आतां हेजो मेन म्हणटा तो आमकां एक हें कशें जातलें की बाबा थंय एक सारकें हेल्थली म्हणटा पळय ते हायजिनीक कांयच ना कळ्ळें. सो हेच्या खातीर खंय तरी रोगूय जावंक शकता लोकांकाय खंय तरी प्रॉब्लम जावंक शकता. आनी स्क्रॅप यार्ड आयज गोंयांत जाल्यार पळोवपाक गेल्यार स्क्रॅप यार्ड हे सगळ्या कडेन जाल्लेले आसा. आनी हे स्क्रॅप यार्ड्स किंवा हांगसरले जे कोण स्क्रॅप यार्डान आसा तेच लोक खंय तरी आमच्या गोंया खातीर सारके प्रॉब्लम करता. बिकॉज हांगा पळयतात ही सगळे इनलिगल एक्टिविटीज आनी अनहायजिनीक आनी खंयच सारकें सिस्टमॅटीक हेंचें नासता. आनी चडशे पळोवपाक गेल्यार हे चडशे भायले असतात. आमच्या जे गांवांत जे येतात इनलिगल रावता ते आतां हांगा तुमी पळोवंकूच पळयलां आसतलें की बाबा हेंच्या कडेन सारकी NOC ना. सारकें म्हाका अशें दिसना की बाबा पंचायतीन हेंचो रेकॉर्ड तरी घेतला काय म्हणून. कित्याक की जी पंचायत बॉडी आसा एक्चुली आतां ह्यो ज्यो सगळ्यो केसी ज्यो जाता तेंच्यांनी एक्चुली हेंचो रेकॉर्ड घेवंक जाय की बाबा हांगा स्क्रॅप यार्ड आसा जाल्यार स्क्रॅप यार्डान रावपी कोण कोण आसा कितके जाण कोण बांगलादेशी आसा कोण आसा काय ना ते तरी पयलीं पळोवंक जाय. कित्याक इतक्यो केसी आतां घडटात हे स्क्रॅप यार्डाचेर इतके आतां बांगलादेशी किंवा आनी कोण मेळटा. सो म्हाका अशें दिसता की बाबा हे पंचायतीन आतां जे कोण मेंबर्स आसता तेंच्यांनी खंय तरी एक्शन घेवंक जाय
आनी आपले जे वर्डान जे कितें स्क्रॅप यार्ड किंवा इनलिगल एक्टिविटीज भायल्यांच्यो जाता तेंच्या अगेन्स्ट तुमी उबे रावचे पडटले. आनी गोंयकारां कडेन मागता की बाबा आतां तरी खंय तरी तुमी जागे रावंक जाय, जाता तितके तुमच्या सायडीन इनलिगल एक्टिविटीज जाता त्यो तुमी फुडें हाडच्यो पडटल्यो. आनी आमच्या सायडीन जाल्यार बिचोलीं जितके कोण रावपी आसा तांकां सांगता की बाबा जितके कोण स्क्रॅप यार्ड आसा तेंचेर तुमी एक्शन घेयात. एक्शन घेयना जाल्यार एटलिस्ट तुमी आमकां तरी सांगात की बाबा थंय कितें इनलिगल एक्टिविटीज जाता काय म्हणून, जेणे करून आमी हे जे कितें आसा तें आमचें कितें कसले वैरी किंवा आमचें कितें दुश्मनी अशी ना तेंच्या कडेन. बिकॉज हे लोकांकांय कळोंक जाय की बाबा हांगा अश्यो घडटा, लोकांका कांयच खबर ना म्हणून ह्यो गजाली खंय तरी चोरी आनी कितें कसल्यो कितें जाता. आतां ह्या जाग्यार कोणी कितें हाडून विकला आसतलें, कोणाची बायक, कोणाची आनी कितें कोणाक खबर ना. विथ रेकॉर्ड्स आसचे पडटले. जर पोलीस जर येता जाल्यार तेंच्या कडेन रेकॉर्ड्स आसा चॅक करचे पडटले, पंचायतीन करचे पडटले, पंचायतीन सांगचे पडटले. जर आमकां आमचो वाडो किंवा आमचो वड जर बरो जाय किंवा आमचो जो गांव जर बरो जाय जाल्यार खंय तरी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की बाबा खंय तरी एक्टीव रावचें पडटलें. थँक्यू. आनी आनी एक हे आहले मॅसेज दिवपाक सोदता हांव मुन्सिपाल्टीक आमचे बिचोलचे. जाले गेली आतां हे जेन्ना कंप्लेंट घातला हांवें एक मार्चान कंप्लेंट घातलेली हांगा, तेन्नाच 1 म्हयन्या उपरांत हांवें मुन्सिपाल्टीनूय कंप्लेंट दिल्ली, 6 स्क्रॅपांचेर दिल्ली. आनी तितून तेंच्यांनी सेम थिंग केला जशी मुळगांव पंचायतीन केला. इन्स्पेक्शन करिनासतना डायरेक्ट तांकां नोटिसो काडल्यो, शोकॉज नोटिसो काडल्यो. आनी तेच्या उपरांत RTI जेन्ना मारलें म्हाका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दी म्हटल्यार, कित्याक म्हाका आपोवंक ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनां. आनी जेन्ना RTI मारून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेन्ना तेंच्यांनी बी सेम थिंग केली की रिपोर्ट म्हाका आजून मेरेन दिवंक ना. आनी आतां हांवें फ्रेश त्या खातीर आतां तेंची हियरींग चालू आहा आतां हेजी. पूण आतां जेन्ना RTI मारल्यो बिचोलेन कितले स्क्रॅप आहा ती पळोवपाक, तेन्ना कळ्ळें की 8 स्क्रॅप यार्ड आहा बिचोलेन. आनी त्या 8चेर हांवें आतां सद्या न्यू फ्रेश कंप्लेंट घातलेली आहा. सो मुन्सिपाल्टी कडेन मागता बिचोलच्या की जाता तितके बेगीन इन्स्पेक्शन मागोवचें. आनी लास्ट टायम जशी चोरयापणांत म्हणूंक शकता ताका, कित्याक फाटल्या फावटी तेंच्यांनी बेश्टी नोटिसां काडली इन्स्पेक्शन करनासतना. तशें आतां करूंक जायना. ह्या फावटी सारकें म्हाका म्हणजे कंप्लेंटरांक आपोवन इन्स्पेक्शन करचें आनी बेगीन मातशी नोटीस काडची, ते इतकें मागता हांव. आनी एक आमच्या बिचोलच्या आमदाराक एक मॅसेज दिवपाक सोदता. इलिगेलिटी चलता कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी ही इलिगेलिटी जो जाता ताका सपोर्ट करता. आनी ह्यो सपोर्ट करता आनी तो असेंब्लीन फक्त मराठी भाशा जाय म्हणून थंय भाशणां ठोकता जावं हे रेजोल्युशनां घालता. तर हांगासर ही जी इलिगेलिटी जाता तेजेर ताका कांय ना. कित्याक हांगासर ह्या स्क्रॅपांनी तुमी जाणा बांगलादेशी मेळटा, ते बांगलादेशी मेळटा तेजेर तो काय केन्ना असेंब्लीन उलोवंक ना आयज पर्यंत. पूण तो मराठी भाशा जाय बीन म्हणून असेंब्लीन उलयता. सो ते मातशें, आनी तो डॉक्टर म्हणटा स्वता, आनी डॉक्टर तो, जाल्यार हे हेल्थाक कशें वायट आहा ते तेकाय खबर आहा. सो हेणी जाता तितके बेगीन ती बिचोलची 8 स्क्रॅपां आहा तेजेर हांवें कंप्लेंट ऑलरेडी घातला आनी ताका हांव सद्या हे दितलो तेजी ताका. आनी हे मुळगांवची 2 जी स्क्रॅपां आहा तेजेर जाता तितके बेगीन तूं जावन एक्शन घेवपाची तेजेर, तांकां हे करून एक्शन घेवपाची तूं तांकां. इतकें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. उलयता आमचो आमदार जेन्ना असेंब्ली चालू आसली तेन्ना गोंयकारांनी जेन्ना विदेशान आमच्या आर्जीन जेन्ना पोगो बील घातलेले तेन्ना तो फाटल्यान बाग बडय जालो. आनी आतां प्रूव जालें की हे सगळ्यांक दवरून तो घाटयांक सपोर्ट करता म्हणून. आनी जेन्ना तेणी पोगो बिलाक हात मारले तेन्ना आयज प्रूव जालें की तो सगळ्या घाट्यांक आयज हांगा सपोर्ट करता. थँक्यू.